प्रेस फ्रेटर्निटी हांगासर आयल्या ताका लागून देव बरें करूं. आमचो ब्लॉक आमचो साऊथ गोवा आरजी प्रेसिडेंट आसा हांगा, तसोच आमचे आरजी कुडतरी कॉन्स्टिट्युएन्सी सगळी कमिटीचे मेंबर आसा. मेन इश्यू म्हणल्यार कारगिल इश्यू हो आतां इश्यू न्ही, हो बरो पयलींचो इश्यू. जरी करून तुमी गेले जाल्यार तुमकां कळटलें की कितें जाता तें. सगळें तें वयर लॅबोड येता आनी सकयल्यान देंवता. हो एक 15 वर्स जाले हो इश्यू चलता हिंगा. 15 वर्स जाले कांय जावना. आमचे सायडीन आमचो भाव आहा कायतान, जाणें हो इश्यू वयर काडलो आनी जायते ताचेर फॉलोअप केलें. फॉलोअप करून आमी एक लॉजिकल कन्क्लुजनाचेर पावली. जेन्ना हेल्थ सेंटरान डिसायड केलें तेंगे तें लॅबोड येता तें बंद करून ना जाल्यार तेंगेली इलेक्ट्रिसिटी आनी वॉटर कनेक्शन डिस्कनेक्ट करची ना. हे आमी कन्क्लुजनाचेर पावली तेन्ना आमकां हेल्थ सेंटरान कळयलें की आमचो लोकल MLA तांकां इंटरव्यू जालो आनी ताणें तांकां प्रेशरायज केलें. वी हॅव अ ऑफिशियल डॉक्युमेंट वीच सेज तुमचे हेल्थ MLA थिंगा इंटरव्यू जाला आनी तांकां तेणें तांचेर प्रेशर घायला. I will read it. So, आमगे कायत ना तेणी हेल्थ सेंटरान तें घालतें. With respect to the above matter, after issuing another notice to the residents of Panchayat, dated 17/6/2023, I was informed by the local Koduturi MLA, Mr. Asio Reginaldo Lorenzo, not to do the disconnection of water of the above residents, since there are around 68 houses in the above locality and it would affect their basic necessity. Local MLA has also informed that the work for the sewerage connection in the above area is in process and it will be done shortly. Okay, तेजी ऑफिशियल लेटर आमकां हेल्थान दिल्या, प्लस ते हेल्थान तांकां हेंकांय लेटर धाडल्या DP डायरेक्टर. बट हिंगा हेजी एक तेंगे वाचील जाल्यार आमकां कळटा तें एश कोन्न बरयलां. लोकल MLA has also informed that the work for the sewerage connection in the area is in process. But till today there is nothing. आमकां तो inspection केला ती कांय चलना. This shows how much pressure is put on the health center by the local MLA and how he is protecting the migrants. आनी आमगे लोकांक त्रास जाल्यार तेका जाता, पूण मायग्रंट्स आनी तेगे वोट बँक तेका जाय. हेजे आतां सारकें डिटेल आमगे भावाक हिंगा कायतान जेणे हो प्रोसेस स्टार्ट केल्लो आनी लॉजिकल कन्क्लुजनाचेर तें हाडलो. बट अनफॉर्च्युनेटली आमगेलो लोकल MLA तो इंटरव्यू जाला आनी हो तो प्रोसेस हिंगा स्टॉप केला. बाब कायतान तूं हेजे सारकें तेंगे सांगू. आतां हेजे ऑन पेपर 68 हाउसेस आहाय आनी रियलिटी चोवपाक ग्राउंड चोवपाक गेलो जाल्यार थिंगा 500 प्लस घरां आहाय. सो हांव कितें म्हणटा, हो आमगे गांव सगळे कितें म्हणून दिता म्हणल्यार तूं आमगे गांवां इलिगेलिटी वाडोवपाक दिता आनी स्लम्स वाडोवपाक दिता तुगे वोट बँका लागून. हिंगा 68 घरां आहाय, थिंगा 500 प्लस घरां आहाय. सो तूं आनी आमगे गांवां आनी स्लम्स वाडोवपाक दिता जाल्यार तें क्लियर सांगचें. आनी हेच्या पयलीं आमगे गांवां MLA जावन गेला फ्रांसीस सार्दीन, जाल्यार एक टायमार आमगे गांवचे MLA पयलीं गेले आयस रिजनाला पयले जाल्यार तेणें आमकां सांगलें की हे स्लम्स अपॉयंट केला म्हणून. तें केलां फ्रांसीस सार्दीनान केलो. जाल्यार फ्रांसीस सार्दीनान केलें जाल्यार तूं तेजें प्रोटेक्ट कित्याक कोता, तूं कंप्लेन कित्याक घायना तेजेर इलिगल आहा तेजेर कंप्लेन कित्याक घायना. प्रॉब्लेम कितें तुमकां? प्रॉब्लेम म्हणल्यार आतां कितें जालां आख्खें डर्टी वॉटर तेंगेलें घरांत टॉयलेटांत सगळी उदक रोडाचेर येता, मेन रोडाचेर येता. ती आख्खी आलें ती सोडोवप जाता आनी मेन रोडाचेर येता आनी सगळें थिंगा मॅस जालो आहा. आख्खे भुरग्यांक ते सायडीन स्कुलाक पास जाता, लोक पास जाता, तांकां प्रॉब्लेम जाता, तांकां स्कीन डिजीज जावपाक चान्सीस आसाय. आनी ऑलरेडी जालो आहा थिंगा आख्खी किम्सां आनी भरपूर थिंगा रावपाक जायना. पावसान चड प्रॉब्लेम न्हू? हय, पावसान चड प्रॉब्लेम. सो आतां आमगे रिजनल कितें म्हणून दिता, आमगे गांवचे लोकांक तूं प्रोटेक्शन दिवपाचें, तूं आतां तुगे वोट बँका प्रोटेक्शन दिता, तूं लायट एक काट करनाका म्हणटा, लायट उदक काट करनाका म्हणटा. जाल्यार हेजें मिनींग कितें? हेच्या पयलो आमी फ्रांसीस सार्दीन तेका हें करून गेलो आनी आतां तो MPK पदवी घेवन आहा आनी तूं आतां MLA पदवी घेवन आहा. म्हणल्यार तुमी दोगांनी मेळोन आमगे गांव काबार करूंक सोदताय जाल्यार आमकां कळपाक जाय.
आमचे कमिटीचो मेंबर कायतानून हें सगळें डॉक्युमेंटेशन सगळें घातलां आनी आमच्या प्रेसिडेंटान वाचून दाखयलें तुमकां सगळें डॉक्युमेंटेशन आनी हेच फाटल्यान जायच्या म्हणटाले हें इम्पॉसिबल म्हणून कारगिला हें करपा हातलापा इम्पॉसिबल. सो कांय इम्पॉसिबल कांय ना हें आमच्या भावांनी दाखोवन दाखयलां. तो कंटिन्युअसली फॉलोअप केलें तेणें हेजेर आनीक हिंगा आतां एक कळोन येता हिंगा लेटर केल्या आमकां तेंच्यांनी क्लियरली मेन्शन केला हितून इंटरव्यू जाला हो क्लायमॅक्स लास्टाक आमकां कन्क्लुजन टायमार तें बंद करपाक लागलें तेन्ना एलेक्स रेजिनाल्ड कुरतोरेचो MLA हितून रेजिनाल्ड इन्वॉल्व जालो आनी हें तेणें बंद केलें. आतां हेल्थ PHC कुरतोरीन होच लेटर एकलो हें करून डेप्युटी हेल्थ डायरेक्टराक तेंच्यान लेटर केलां आनी तिंगे क्लियरली मेन्शन केल्लें आहा थिंगा की दिस इज पंचबाट रॉकी माउंटेन म्हणून एंड दॅट्स द रिजन सोपकीट मारपाक थिंगा पॉसिबल ना. हें आतां PHC सांगता कारगिल एरिया. आतां PHC म्हणटा माउंटेन एंड रॉकी प्लेस जाल्यार हे रॉकी माउंटेनागेर घर कितकोन येयली आनी तांकां उदकाची कनेक्शनां लायटी कनेक्शनां हुज ग्राउंडार दिली. हे सगळे लोकल बॉडीक आनी PHC पासून हांव विचारता क्वेश्चन मार्क तुमी सांगतात की हो रॉकी माउंटेन म्हणून. सो रॉकी माउंटेनागेर तुमी खंयच्या ग्राउंडागेर अलाउड केली घर काडपाक तांकां. ना तुमगे डिमांड कितें? डिमांड म्हळ्यार आतां सगळो इतलो वर्सां आतां जायत आहा ते स्टॅग्नंट वॉटर देंवत येता आनी ते सगळे गांवच्या लोकांक हें जाता प्रॉब्लम. आनी सिन्स तेंच्यान म्हणलें तेगेर तें उदक सगळें उदक सप्लाय येता तें डर्टी ब्लॅक वॉटर तेगे येवन आमचे इन्स्पेक्शन करता आसतना इवन डॉक्टरान सांगलां बांय पिड्यार जाल्ली आहात. एक कुत्तोरीचे बांय आहा ते सकला ती बांय आहा ते पिड्यार जाला आहा. टोटल डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचर जाल्लें आहा. हें सगळें करपाक आमचो MLA तांकां सांगात दिता म्हणून हें लेटर आमकां दाखोवन दिता. आनी हांव तेंवूय मागता तांकां कनेक्शन मेळपासून हो हेल्थ डिपार्टमेंट आनी हो विश्वजीत राणे कितें करूं सोदता. विश्वजीत राणे हांव सांगूंक सोदता की हो रेजिनाल्ड तांकां तेंगेली कामाक आडखळ घालता. हेंकां तांकां बरे भाशेन काम करूंक दिना. हो लेटर तांकां वर्बली सांगलो म्हणटा तो आनी ते आमकां बरोवन दितात. जाल्यार हो रेजिनाल्ड ते हेल्थ डिपार्टमेंटाक कित्याक इंटरव्यू जाता तेंकां सरळ तांकां बरे भाशेन काम कित्याक करूं दिना. आनी हो विश्वजीत राणे कित्याक तेको रावता. एक हितून मिसळ विश्वजीत राणेन जावपाक जाय हेल्थ मिनिस्टर तूं. जाल्यार तूं हेल्थ मिनिस्टर आनी हो आमचो रेजिनाल्ड तूं दोगांय बीजे तुम दोगांयनी मेळोन आमचो गांव पिड्यार करूंक सोदता. तुगे होगेपण म्हळ्यार विश्वजीताले होगेपण म्हळ्यार आमचो गांव पिड्यार जाता. हेगेर कळोन येता तूं विश्वजीत आनी हो रेजिनाल्ड मेळोन आहाय म्हणून. तेका लागून बबली हो रेजिनाल्ड तांकां PHC फोन मारता आनी तांकां विसडायता. तांकां काम करूं दिना. आनी तूं कोण तांकां काम हाडपाक रेजिनाल्ड कोण तूं म्हणटा CBSE हें घालता म्हणटा CBSEचो हें हाड म्हणटा लायन हाड म्हणटा. खुंयच्या ग्राउंडार येता लायन आतां खुंयच्या प्रोविजनाक येता लायन हाड तूं. हें लायन हाडपाक तुवें ग्रामसभा घेतलोली ग्रामसभा हो प्रश्न मांडलोलो ही VDC मांडलोलो प्रश्न. लँड रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट कितें करता. एक कोण डिपार्टमेंटू ना तेका कितें मना येयलें तेणें केलें म्हळ्यार जालो तेजो कुर्तोरेचो गांव तेजो फामिलीचो हें कितकोन जातलें. लँड रेव्हेन्यू कितें करता. लँड रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाक मामलादारी कितें करता. कलेक्टर कितें करता. तूं पगार फारीक करनाय आमी तुमकां आमी ह्या कबलेचेर बसोवन ह्या ऑफिसां बसोवन आमचे गांव पिड्यार करून दवरले. हांव कलेक्टराक भाशेन करता मामलादाराक विचारता लोकल बॉडी विचारता. आज तुमचे नेग्लिजन्सा लागून आमकां हिंगा प्रेस करपा पडटा आमकां लोकांक कास्तीक पडटा. आतां ती कारगिला गेले जाल्यार ती पेपरार येता जाल्यार आमकां खबर ना वो कितें डिस्पोज करता जाल्यार कितली केसीस चालू आहा थिंगा मॉलेस्टेशनाचेर. रेजिनाल्डाचेर कित्याक उलयना. रेप्स केसीस जाले ते घेता आवट करता ते कित्याक भितर दामून दवरता तूं. हें दामून दवरपाक काम कोण करता. रेजिनाल्डाक एक कारगिलाचो कितलो मोग आहा तो ह्या लेटराक कळटा. तांकां तो हांवें दिता सरळ वॉर्निंग दिलोल्या भाशेन की तुमी आनी तितून पडनाकाय आपूण हें करता. आतां ती सिवेज तूं पायपलायन हो तो प्रोजेक्ट हाडटा जाल्यार आमकां लोकांक कळपाक जाय आसलोलें. बॉडी मिटींग सांगपाक जाय आसलोलें काय ना. लायन घालपाक टायम लागता न्हू. टायम मागीर तेणें टायम लिमीट जाय. आमकां इतली वर्सां जालीं तें उदक येता जाल्यार तुका स्पेसिफीक टायम आहा. तूं कितले तूं म्हणटा हो रेजिनाल्ड म्हणटा उमकेट हें घालता म्हणून पूण कितले टायमान घालता तूं. 6 म्हयन्याक घालतलो 1 वर्सान घालता तूं 15 वर्सां तूं सगळें
संसद काढपाक जावना वो कारगिल पुत्रा वो रेजिनाल्ड म्हणतो कारगिल पुत्रा वो कारगिलाचो मोग आहा एके सरळ गोंतान तुका कळो येता तें काडटा बडतो तेणे तांकां पीएचसी दिसडायले तांकां ताचो मोग आहा म्हणून कळलें पूण ताका गोंयकारांचो मोग ना तुका रेजिनाल्डाक तुका जाय जाल्यार आपूण तूं म्हजे बरोबर यो तूं हांव तुका दाखयता खंयचे लोकांक रस्ते नाय ते खंयचे लोकांक उदक ना ते यो राय यो तूं रायच्या गांवां यो कुर्रा आमी त्या कुर्रा लोकां बरोबर आहात त्या कुर्राच्या लोकांक कितले कास्तीकात म्हणून त्या कुर्राचे लोक एक आतां म्हाका आसतले ड्रायव्हरां कितली जाणां तेंचे सायन मारून ती बाबडे आयज मेरेन उदका पातशेर जाता पूण कारगिला उदका पातशेर कोण जायना कारगिला रस्ते नासतना ते बरे शिमटा रस्ते करून दिले पूण आमचे एन्सेस्टर लीज गोंयकारांक रस्ते नाय वो तो रेजिनाल्ड म्हणटा हो आनी हेजे 27 22 इलेक्शना पासून जायत म्हणटाले 39 चोड एकल्याकूच सोडून 39 म्हणटालो रेजिनाल्ड बरो म्हणटालो रेजिनाल्ड कोण तोच आतां कळ्ळो नाय तुमकां रेजिनाल्ड एका कोण आमी आजी म्हणटाले 40 40 हेंका काबार करपाक जाय लोक म्हणटाले 39 हो 39 हो रिजल्ट तुमकां हो भितरल्या भितर कितें काम करता तो आनी खंय सांगता तुका रेजिनाल्डाक तुका खंयच चड मोग आपलो तूं सगळे 40 कणशांनी भोंवतालो आतां आरजीपीचो एमएलए बाब विरेश बोरकर हो विरेश बोरकर आहा तेणे इलिगल स्लम्स आहाय तेगे डेमोलिशन करपाचो तेणे बिल कायलो आहा आनी स्क्रॅप यार्डांचेर बिल घातलो आहा तुजे कॉन्स्टिट्युएन्सी इलिगल स्क्रॅप यार्ड आहाय इलिगल स्लम बोल्लो आहाय एकलाटी बोल्लो आहा कारगिल कितली जालो आहाय कारगिल जाला विनी कारगिल कितली कारगिल जाला एकलाटी बोल्लो आहा आल्लेना तुवें बस्ती करून दवरल्या हे बस्तीचेर तुवें आवाज उठोवपाक जाय कित्याक विरेशान आमचें बिल घातलो आहा लँड प्रोटेक्शन बिल घातलो आहा तुका गोंयचो चड मोग म्हणून तो 4 कणशांनी वचून नाचतालो आतां हे बावटी चोया तूं कितले नाचतो तुका खरें तर मोग आहा जाल्यार तूं विरेश बोरकाराले बिलाक सपोर्ट करतलो नाजाल्यार तुका कितलो मोग आहा तो आमकां कळोन येतलें आज तूं एका कुटोरकारा फोटोयत रावला हेच्या फुडें तुका फोटोवपाक मेळपाना आनी सीवेजी पासून हें केलें जाल्यार आमकां डिटेल जाय बाबा सगळी तें कॉस्टिंग काडपाक जाय कॉस्टिंग प्रपोजल आनी सगळें आमकां दाखोवपाक जाय तें आनी कारगिलाचो मोग आहा ते भाशेन तुका कुर्रा लोकांचो कित्याक मोग ना ते गोंयकार लोकांक मोग कित्याक ना हो तुका आमचो प्रश्न आहा ते लोकां आयज मेरेन उदक ना ती लोक जाते भाशेन आपल्या झरी उदक पितात तांकां रस्ते ना पूण कारगिलांत सगळे जाता शिमटा रस्ते सगळे सुविधा तांकां मेळटात आनी तुजी आमी जे इलिगल कितें बंद करूंक सोदतात आमी फाटीं लागून पीएचसीच्या ते बंद करपाचें लास्ट क्लायमॅक्साक पावल्ले तेन्ना तूं येवन हें आडायलां हेगेर कळटा हेगेर तुवें सरळ दाखोवन दिलां ह्या लेटरीचेर की तुका गोंयकारांचो मोग ना तुका हे कारगिलाचो मोग आहा कितें विचारपाक डिमांड कितें मॅटरा इन्वॉल्व जावप ना होय मॅटरा इन्वॉल्व जावप ना तेणें आनी हो हेल्था फ्री हँड दिवपाक जाय आनी विश्वजितान तेगेर हें करपाक जाय विश्वजितान तेगेर दोळ करपाक जाय बाबा तुगे डिपार्टमेंटा हो एमएलए कित्याक आत्महत्या आनी तांकां डिस्ट्रॅक्ट कित्याक करता तूं डिस्ट्रॅक्ट करपाक कोण आनी रेजिनाल्डा आयज 15 आयज म्हणतो आपल्याक 4 टर्म जाल्ले आहात 4 टर्म पासून ते रेजिनाल्डान कितें काम केल्लें आहा रेजिनाल्डान म्हणटा कांय काम करूना एकूच दाखय तूं सोंसडे घेवन तूं नाचता आनी आयज मेरेन तूं नाचता सोंसडो तुका क्लियर करून जाला ना तुवें आमकां काम दाखोवची तूं फकत तें मशीन घेता आनी त्या मशिनाक हें घालता आनी हेगेर कांय न्हू तुजे रेजिनाल्डाचे जायतीं कारस्थानां आहात भुरगे आमी तुगेर नदर दवरलो आहाय सगळी तुगे स्टडी चल्लो आहाय तूं पंचायतीक फ्री हँड दी पंचायती वचून पंचायतीचे मिटींग जावपाक जाय त्यो पंचायतीन जावपाक जाय पंचायती घर बांदून दिला गांवच्यांनी ते पंचायतीचे मिटींग कोणाचे एमएलएचे घरा वचून जावपाक जायना हे पंचायतीक म्हणजे शिटकावणी तूं इतले तर भिनोन काम करतले जाल्यार तुमी सोडून दिया बरे मनशाक घालतात तुमगेर एक आमी ट्रस्ट दवरून तुमी निवडून हाडलो तुमी एमएलए घरा वचून तो सांगत तें करपाक न्हू आनी आयज ते पांचपटान वचपाचें करूं ना आयज ती पासून म्हणटाली चेडूं आयज बरें ल्हानांतली व्हड करून काजार गेली तुम लोक उलयती लोकां कडेन वचून उलयत जाल्यार तेंची परिस्थिती गोंयकारांची कितें जाता ती कळटली रडपाक येता
आणि हो म्हणटा हो सगळे शुद्ध निवळ आहा म्हणून आमकां दाखयता. गार्बेजीचो इश्यू इतलो भरलो आहा थिंगा. तुम्ही प्रेसान पासून केन्ना सांगनासतना वचून हेजो सडनली हें करें तुमी विजीट दियें. तुमकां रियलिटी करतली, ग्रावंड रियलिटी कुर्तोरीची कितें आहा ती. आनी हो भोक्की केसली मात तो